पर्या भूमिका देवळाचो कालो पुलिसांच्या बंदोबस्तात शांततेत संपन्न जालो। मात देवळात जाल्ल्या वादा खातीर काल्याक भाविकांचो उणो प्रतिसाद लाभलो। बेरेस्तारा दिसभर वेगवेगळ्या विधी सयत नाट्य प्रयोगान उत्सवाची सांगता जाली। मजगती बुधवारा 2 गटां मदीं जाल्ल्या मारामारी प्रकरणात आतां मेरेन 77 जाणांचेर गुन्यांव दाखल जाला। नमस्कार। पर्या सत्तरी हांगातल्या श्री भूमिका देवस्थानाच्या कालो उत्सवा दरम्यान 2 गटांत जालेल्या हाणामारी प्रकरणात वाळपी पोलिसांनी एकूण 57 जाणांचेर गुन्हा दाखल केलेलो आसा। ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की पर्या श्री भूमिका देवस्थानाचा कालो उत्सव 15 आनी 16 तारखेक जावपाचो आसलो आणि ज्या दिसा पहिल्या दिसा कालो उत्सवाची विधीक सुरवात जाली त्याच वेळार गांवकर समाजाचे लोक थंय आयले आणि तेंच्यांनी आपल्याक मानपान आणि आपलो हक्क दिवपाचो हेच्या खातीर ते न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेले आणि त्याच वेळार तेंच्यांनी तणाव निर्माण केल्लो। मात पोलिसांनी हांगासर जे स्थिती आसली ही नियंत्रणान हाडटाना गांवकर समाजाच्या लोकांक देवळान प्रवेश दिलो। मात तेंच्यांनी थंयच बसून रावल्ल्या कारणान जे विरोधक आसलेले तेंच्यांनी हांगासर अचानकच पोलीस तशेंच जे गांवकर समाजाचे लोक आसा तशेंच भावीक आयिल्ले आसा हेंचेर जीव घेणो हल्लो केल्लो आणि तितून हांगासर जो जमाव निर्माण केल्लो ह्यो बेकायदेशीर आसलेलो आणि तेंच्यांनी हांगासर धारदार जे बेकायदेशीर शस्त्र हांगासर वापरले। तितून गुणे, लाकडी दाणे, प्लास्टिक खुर्च्या, POP पाईप तशेंच इतर शस्त्राचे हांगासर वापर करून हांगासर पोलिसांचेर तशेंच सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर आणि नागरिकांचेर हल्लो केलो। हेतून तेंच्यांनी शिवीगाळ सुद्दां हांगासर घातलेली आसा। तशेंच जे सरकारी कर्मचारी आपले कर्तव्य बजावपा खातीर आयिल्ले तेंकां सुद्दां काम करपाक तेंच्यांनी अडथळो निर्माण केलो। तशेंच हांगासर तेंच्यांनी जे प्राणघातक शस्त्र आसा हेचो सुद्दां वापर करून तेंकां मारपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। तेका लागून हेंचेर वेगवेगळे गुन्हो दाखल केल्लो आसा। तशें पयल्या दिसा तेंच्यांनी एकूण 38 जाणांचेर गुन्हा दाखल करतानाच वेगवेगळे फुटेज, व्हिडिओ आणि जे एकंदरीत जे पुरावे आसा तेंची गोळा करपाक सुरवात केल्ली आणि दुसऱ्या दिसा एकूण 57 जाणांचेर तेंच्यांनी गुन्हो दाखल केल्लो आसा। अजुनूय हांगासर कांय जाणांचेर गुन्हा दाखल करपाची शक्यता आसा अशें कळटा। पयल्या दिसा जो कालो उत्सव आसलो हातून जेन्ना दनपारच्या टायमार हो हल्लो जालो तेजे मागीर पोलिसांनी आनीक बंदोबस्त वाडयलो आणि जे जमाव आसले हेतूर नियंत्रण हाडून बाकीची जी विधी आसली ही पोलीस बंदोबस्तांत पुराय करून जे भावीक आयिल्ले तेंकां देवदर्शन करपाक सुरवात केल्ली आणि एकंदरीत जो पयल्या दिसाचो कालो उत्सव आसलो ह्यो सुरळीत पार पडल्या नंतर 16 तारखेक ब्रेस्तारा सकाळच्यानच मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्तांत जी बाकीची विधी आसली ही पुराय करपाक तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आणि एकूण शांततेत जो दुसऱ्या दिसाचो कालो उत्सव ह्यो जालो। वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।